देशातल्या तरणाट्यांक रोजगार दिवच्या हेतान शेनवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रोजगार मेळाचे उक्तावण केलें। पयल्या पावड्यार ह्या मेळाव्यांतल्यान 10 लाख नागरिकांक रोजगार दिवपाची मोख केंद्र सरकारान दवरला अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां। रोजगार मेळाचे उक्तावण केले उपरांत देशभरातल्या 75,000 तरणाट्यांक शेनवारा वेगवेगळ्या नोकऱ्याविशीं नियुक्त पत्रां दिवपाची कार्यावळ वेगवेगळ्या राज्य सरकारान घडोवन हाडिल्ली। गोंयांत ह्या रोजगार मेळाव्या वरवीं नियुक्त पत्रां दिवपाची कार्यावळ जाली जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय माध्यमांतल्यान शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत आशिल्ल्या रोजगाराच्या संधी विशीं लोकप्रतिनिधी तरणाट्यांक म्हायती दिवन तांकां रोजगार उपलब्ध करून दिवचो अशें म्हणलां। व्हॉयस फॉर लोकल संकल्पनेक तेको दीत गोंयकारांनी दिवाळीच्या परबे खातीर गोंयच्या मजत गटांनी तयार केल्लो फराळ तशेंच गोंयच्या कलाकारांनी तयार केल्ले आकाशदिवे आनी हेर साहित्य विकत घेवचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। गांवगिऱ्या वाठारांत वेगवेगळे जिनस तशेंच दिवाळेक लागपी हेर साहित्य ह्या दुकानदारां कडल्यान विकत घेवन तांच्या वेवसायाक हातभार लावचो अशें मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोंया विशीं शेनवारा घेतिल्ल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान आवाहन केलां। शुक्रारा दिसभर दर्यांत नुस्तेमारी ट्रॉलरांतल्या नुस्तेकारां मदीं वाद आनी मारामारी जाल्ल्याची घडणूक सामकार आयली। ह्या वादावादीन एकल्याचो खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा तशेंच तिगांचेर हल्लो जालो आनी तांकां दर्यांत उडयले अशी म्हायती मेळटा। दोगांक वाटयल्यात तर एकलो बेपत्ता आसा। दुबावीत मनशान भंयान दर्यांत उडी मारली तोवूय बेपत्ता आसा। पुलिसांक आनी तटरक्षक दळान सोद मोहीम सुरू करपाक सांगली। फुडलो तपास चालू आसा। पेडणेच्या मांद्रे वाठारात शेनवारा सकाळी ट्रक आनी इलेक्ट्रीक दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवपी मांद्रेच्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें। दुचाकी चलोवपी बायल सुप्रिया महामल पिराय 28 ही सकाळी कामाक वताली तेन्ना ओव्हरटेक करतना ट्रकान तिका धपको दिल्ल्यान ती ट्रक आपोवनाक चिड्डून आगताक सोंपली। भुंयगत केबल्स घालपा खातीर सगळे रस्ते खणून ते सारके पुरूंक नाशिल्ल्यान ही दुख्खद घडणूक घडली। अंडरग्रावंड केबल्स घालपा खातीर रस्ते खणून दवरिल्ल्या तशेंच सोलिंग फाल्यां मेरेन पुराय जावंक ना जाल्यार संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR नोंद करतले अशी शिटकावणी मांद्रेच्या सरपंचान दिल्या। गोंय पुलीस सेवेंतल्या GPS वरिष्ठ श्रेणींतल्या 11 अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश शुक्रारा जारी केला। हातूंत मारिया मोन्सेरात, गुरुदास गावडे, एडविन कुलासो, नेल्सन आल्बुकेर्क, सुचिता देसाय, एजिल्डा डिसोजा, धर्मेश आंगले हाचो आस्पाव आसा। तशेंच तांचे सयत पुलीस अधीक्षक बॉसेट सिल्वा हांच्या येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक पदार बदली केल्या।
देशांत गोंया कोयर वेवस्थापना एक नंबर करपा खातीर पंचायतीन सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. बऱ्याचशा पंचायतींनी थळावे लोक कोयर रस्त्यार कुशीक हाडून उडयतात अशें दिश्टी पडटा. लोकांनी ह्या कोयराचो विलो योग्य तरेन लावचो अशें तांणी म्हणलें. ब्युटी सलूनांनी आनी चिकनाच्या दुकानांनी आतां शुल्क फारीक करचें पडटलें. केंसांचे कोयर तशेंच कोंब्याच्या पिसांचो कोयर आनी हेर कत्तलाचो कोयर एकठांय करून विलो लावपाक शुल्क भरचें पडटलें. गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाचो GWMCन बायोमेडिकल वेस्ट प्रकल्पाक दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. पणजे महापालिकेन फाटल्या 10-15 वर्सां सावन दिसपट्ट्या तत्वार काम करपी कर्मचाऱ्यांक सेवेत कायम करपाचें काम CCPन सुरू केलां अशी माहिती पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. सध्या दिसपट्ट्या तत्वार 185 कर्मचारी काम करतात. तांच्या ज्येश्ठतायेच्या पात्रताये प्रमाण तांकां सेवेत कायम करतले. हे खातीर महापालिकेक अतिरिक्त 60 लाख रुपयाचो खर्च येतलो अशी माहिती मेयरान दिल्या. बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगसान कोलवा जॉब फेअर कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या जॉब फेअरांत 400 ऑनलायन अर्जाची नोंदणी जाल्या. तशेंच 39 कंपनी ह्या लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें उतर वेन्सीन दिलां. उदरगतीच्या नदरेन पळोवपाक गेल्यार तरणाट्याच्या भविश्याचो विचार करप गरजेचो. गोंयची खर उदरगत हीच आसा अशें वेन्सीचें म्हणणें. तशेंच हांव एक आमदार म्हूण प्रायव्हेट कंपनी सर्वसामान्य जनतेक नोकऱ्यो दिवंक शकता जाल्यार सरकारान सरकारी कंपन्यांनी लोकांक नोकऱ्यो उपलब्ध करून दिवच्यो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्सीचें म्हणणें. कोरोना महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां आकाश कंदील विकप्यांनी लुकसाण सोंसल्या उपरांत ह्या वर्साचे दिवाळेंत आपल्या नशिबान वळोन येतले अशी आस्त विक्रेत्यांक आसा. नव्या पणजे मार्केटान कॉम्प्लेक्साच्या मुखार हे स्टॉलांत उबारल्या आनी कंदिलाची दर 100 ते 1,500 रुपया मेरेन आसा. तातूंत सगळ्या आकारांचे आनी रंगाचे कंदील आसात. महामारी उपरांत ओदूची दिवाळी कंदील विकप्यां खातीर उमेदीची दिवाळी जातली.
23 ऑक्टोबरा मेरेन प्रत्येक पंचायतीन जैव विविधताय समिती नेमपाची मुजत आसा. सरकारान 8 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या. गांवचो सैम सांबाळपाक ह्यो समिती म्हत्वाच्यो आसात. ते खातीर समिती नेमपाची सक्ती सरकारान केल्ली. जाल्यार हे फाटभुंयेर पंचायत संचालनालयान 23 ऑक्टोबर मेरेन समिती नेमची असो आदेश काडिल्लो. पावसाक लागून गोंयच्या रस्त्यांची वायट अवतिकाय जाल्या. नेत्रावळीच्या वर्गान वाठारांत अचकीत आयिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय इबाडिल्ल्या रस्त्याची तपासणी नेत्रावळीची पंच राखी नायक तलाटी आनी थळाव्या लोकांनी केली. रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्त करप गरजेची आसा अशें तांचें म्हणणें. गोंय रान खात्यान केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाक सादर केल्ल्या बोंडला वन्यजीव अभयारण्याचे मास्टर प्लॅनाक तत्वीक मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती मुखेल वन्यजीव वर्डन संतोष कुमार हांणी दिल्या. मास्टर प्लॅना प्रमाण प्राणी संग्रहालया खातीर पिंजऱ्याचे नवे ओरिएंटेशन करपाचे आसा आनी वन्यजीव अभयारण्यांत अपग्रेडेशन येवजण्यो हातांत घेतले. प्राणी संग्रहालयांत वागांची जोडी हाडपा खातीर रान खातें जनावरांची आदान प्रदान करतले. प्राणी संग्रहालयांतल्यान भारतीय बायसनांची जोडी दिवपाच्या बदलाक नागपुरांतल्या वन्यजीव अभयारण्यांतल्यान वाघ हाडटले. त्या भायर प्राणी संग्रहालयांतल्यान हिपोपोटमस आनी रानदुकर हांची जोडी हाडपाची खात्याचो विचार आसा अशें बुधवारा सोंपिल्ल्या वन्यजीव सप्तका वेळार उलयतना कुमार हांणी सांगलें. दिवचलच्यान वन म्हावळिंगे वाठारांतले 82 वर्साचे पंच भागो वरक उर्फ फेटेकार मामा शेनवारा संवसाराक अंतरले. फाटल्या पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्लो भागो वरक हो सगळ्यांत जाणटो पंच आशिल्लो. धनगर समाजा खातीर तांणी भरपूर योगदान दिलां. फोंड्या नगरपालिकेन 3 वर्सां उपरांत घरपट्टी आनी वेवसायीक परवान्यांचे कर वाडीक काँग्रेस पक्षान खरविरोध केला. घरपट्टी ही फोंडे नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचो मुखेल स्रोत जावन आसा. देखून ह्या कर वाडीत एकदम वाड करचे परस टप्प्याटप्प्यान वाड केल्यार सगळ्या धंदेकारां खातीर बरें जातलें अशें मत नगरसेवक विलियम आघियार हांणी उक्तायलें. हाचेर परत एक फावट विचार विमर्श करचो आनी निर्णय बदलचो असो सल्लो विलियम हांणी ह्या वेळार नगरपालिकेक दिला.
मडगावच्या फामाद श्रीहरी मंदिर देवस्थानाच्या 113व्या दिंडी उत्सवाक नोव्हेंबराच्या 1 तारखेच्यान सुरवात जातली। 1 ते 7 नोव्हेंबर मेरेन अशे 7 दीस हो दिंडी उत्सव चलतलो। मुख्य दिंडी उत्सव 6 नोव्हेंबराक जातली। कोरोना महामारीक लागून फाटल्या 2 वर्सां दिंडी उत्सव मनोवंक ना, मात आतां कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान ओंदू व्हडा दबाज्यान हो फामाद दिंडी उत्सव मनयतले। 1 तारखेर कीर्तन आनी खासा गायनाची कार्यावळ आयोजीत केल्या, अशी माहिती देवस्थानाच्या समितीच्या वांगड्यांनी दिली। मुरगांव पुलिसांच्या आदारान शंकरपूरची नितळसाण मोहीम आयोजीत केल्ली। पुलीस कर्मचाऱ्याच्या आदारान मुरगांव वाठाराची नितळसाण केली। पुराय गोंय कोयरान भरला ह्या खातीर दर एका सरकारी विभागान फुडें सरून नितळसाण मोहीम आयोजीत करची असो उलो समाजसेवक शंकर पोळजीन मारला। तशेंच मुरगांव पुलिसांनी ही मोहीम आयोजीत करपाक दिल्ले खातीर PI राघोबा कामतीचे शंकर पोळजीन उपकार आठयल्यात। गोंयान अपघाताचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। आल्तीन पणजी हांगा शुक्रारा राती एका भयानक अपघात जालो। 2 4-चाकी गाडयो आनी 1 दुचाकी गाडयेन एकमेकांक धक्को दिलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी जखमी जाला, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। फुडलो तपास चालू आसा। अयोध्यात अंदूय भव्य दिवाळी मनोवपाचे थारायला। अयोध्या महामार्गा सावन नया घाट मेरेन दीपोत्सव खातीर वेगवेगळे नाव आशिल्ले 30 तरेचे दरवटे तयार करपाचे काम सुरू आसा। दिवाळी उत्सवाचो भाग म्हणून लेझर शो आयोजीत केला। ह्या उत्सवाच्या निमतान पर्यटकांक इतिहासाची जाणीव करपाच्या उद्देशान रामायण काळांतल्या होर्डिंग आनी बॅनरांनी शार सजयला। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आनी हनुमान हांच्या पुतळ्या लागसार सेल्फी पॉइंट तयार केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 ऑक्टोबराक दिवाळीच्या आदल्या दिसा अयोध्यान दीपोत्सव सुवाळ्या खातीर हाजीर आसतले। फाटल्या 3 सप्तकां सावन काणकोण तालुक्यांतल्या सुमार 1800 वयर शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार मेळूंकूच ना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या शाळांनी आदी मध्यान आहार दिवपी आप मजत गटांत अर्थीक प्रस्नांक लागून 1 ऑक्टोबर सावन ही सेवा बंद उडोवची पडली। देखून गांवडोंगरी, खोतीगांव आनी खोला वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ही समस्या बेगीनच्या बेगीन सुटावो करपाची मागणी केल्या।
देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर देशभरातली पुलीस दळां सामकी कठीण परिस्थितींत लेगीत आपले कर्तव्य पाळटात आनी ताकाच लागून आयज देश उदरगतीच्या वाटेर आसा। देशाच्या रक्षणा खातीर आमच्या जवानांचेर बलिदान व्यर्थ वचचें नात आनी भारत देश सदांच उदरगतीच्या मार्गार फुडें वचत रावतलो अशें मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान उक्तायलें। पुलीस वृत्ती दिसा दिल्लींतल्या राष्ट्रीय पुलीस स्मारका हांगा पुलीस आनी CAPFच्या शहीद जवानांक आर्गां ओंपल्या उपरांत तो उलयतालो। एकल वापर प्लास्टीक बंद करपाचो सरकाराच्या उपक्रमाक तेंको दिवपा खातीर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हांणी शेनवारा वास्को शारांतल्या दुकानांच्या विक्रेत्यांक 1000 परस चड कपड्याच्यो पोतयो वांटून स्वच्छ भारत 2022 खाला खाशेली मोहीम आंखली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी शेनवारा रोजगार मेलाचें उक्तावण जालें। ह्या उपक्रमांतल्यान 10 लाख तरणाट्यांक रोजगार दिवपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। गोंयांत ह्या उपक्रमा वरवीं शेनवारा 25 जाणांक वेगवेगळ्या शिरवेशेची अपॉइंटमेंट लेटर दिवपाची कार्यावळ जाली। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या नियुक्त पत्रांचें वांटप केलें। ही कार्यावळ पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जाली। ह्या कार्यावळीत फकत 25 जाणांक नियुक्त पत्रां दिल्यात। उरिल्ल्यांची नियुक्ती पत्रां तांकां घरपोच करतले अशी म्हायती श्रीपाद नायक हांणी दिल्या। 10 लाख नोकरी दिवपाच्या उपक्रमा वरवीं दर म्हयन्याक 75,000 नोकऱ्यो दिवपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। हातूंतल्यान रोजगारांचो प्रश्न सुटावो करपाक व्हड प्रमाणात मजत जातली अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हणलां। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी पक्षपात करून भाजपांत प्रवेश केलो। आपलो आंकडो आनी बळगें वाडोवपाक भाजपान खंयच्याय पावड्यार वचूंक शकता हें तांच्यांनी दाखोवन दिलां। मतदारांनी भावार्थान आमदार वेंचून काडले, मात आमदारांनी मतदारांचो विश्वासघात आनी पक्षपात करून भाजपान सामील जाले। ह्या विश्वासघातकी लोकांक धडो शिकोवपा खातीर देव बोडगेश्वराच्या आंगणात आयतारा तांच्यो प्रतिमा लासून खर निशेध करतले अशी म्हायती काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिकेन दिली। शुक्रारा म्हापसा हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। पाकिस्तानच्या वेंचणूक आयोगान आदले प्रधानमंत्री इम्रान खान हांकां 5 वर्सां खातीर अपात्र थारायला। ह्या राष्ट्राचे मुखेली आनी विदेशी मानेस्तां कडल्यान मेळिल्ल्या सरकारी भेटवस्तूंचे बेकायदो रितीन विक्री केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान तांचेर ही कारवाय केल्या। पाकिस्तानांतल्या थळाव्या माध्यमांनी हे विशींची खबर दिल्या।